तेलंगण 29वें राज्य जातलें. काँग्रेस आनी यूपीएन वेगळ्या तेलंगण राज्याक मान्यताय दिली. हैदराबाद 10 वर्सां खातीर केंद्रशासीत प्रदेश जातलो आनी ती तेलंगण आनी उरिल्ल्या आंध्राची एकठांय राजधानी आसतली. राज्यपालूय एकठांय आसतलो. मात तेलंगण विधेयक मंत्रिमंडळ आनी उपरांत संसदेत पास जावन वेगळी राज्यां जाता म्हणल्यार कांय वर्सां वचूं येतात. आतां विदर्भ आनी गोरखलँडाची मागणी तकली वयर काडटा. फाटले 44 वर्सां सावन तेलंगणाची मागणी चल्ल्या. तेलंगण निर्माण समितीन इतले वर्सां हो विशय लावन धरिल्लो. निमणे काँग्रेस आनी यूपीएन तेलंगणाचेर निर्णय घेतलो. यूपीएचे बसके उपरांत काँग्रेसीचे केंद्रीय समितीची बसका जाली. हे बसकेन तेलंगणाचो निर्णय जालो. राजकीय पावंड्यार तेलंगण भारताचे 29वें राज्य जाल्ल्यात जमा. मात हो प्रस्ताव अजून केंद्रीय मंत्रिमंडळ आनी संसदे मुखार येवपाचो उरला. फुडल्या 10 वर्सां खातीर हैदराबाद ही तेलंगण आनी उरिल्ल्या आंध्राची एकठांय राजधानी करपाचें थारला. तशें जाल्यार हैदराबाद हो चड करून 8वो केंद्रशासीत प्रदेश जातलो. I am going to read out the operative portion of this resolution now. And it says, it is resolved to request the central government to take steps in accordance with the Constitution of India to form a separate state of Telangana, to declare that Hyderabad will be the common capital of both states for a period of 10 years after the formation of the state of Telangana, and to put in place legal and administrative measures to ensure that both state governments can function efficiently from the common capital during the said period of 10 years. वेगळे तेलंगण राज्य जाता म्हणल्यार कांय म्हयने वतले. तो मेरेन सध्याचे सरकारच आसतले. आंध्रान एप्रिल 2014 विधानसभा वेंचणुको जातल्यो. मात आतां एकसंघ आंध्र प्रदेशा खातीर वावुरपी गटां मदीं वातावरण तापलां. रायलसीमा आनी आंध्राचे दर्यादेग वाठारांतले आंदोलक आतां उठल्यात. हैदराबाद केंद्रशासीत प्रदेश करपाकय थंयचे लोकांचो विरोध सुरू जाला आनी वातावरण तापता. ते शिवाय महाराष्ट्रान विदर्भा, उत्तरेन गोरखालँडा सारकेले वेगळे राज्यांची मागणी तकली वयर काडपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फोंड्या वासंती गावडेच्या खुनाच्या केशींत जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान महानंदाक दिल्ल्या जल्मठेपेच्या ख्यास्तीचेर हायकोर्टान शिक्को मारला. मंगळारा हायकोर्टान हो निकाल दिलो. सप्टेंबर 1995 महानंदान वासंतीक बेतोड्या दोंगरार व्हरून ओडणेन गळो ओंदून जिते मारिल्ले आनी ताचे भांगरूय फारायले. हे उपरांत महानंदाचो संबंद आशिल्ली आनीक 16 खुनांची प्रकरणां उक्ताडार आयलीं. मात महानंदावेलो पुरावे ना करपाचो आरोप हायकोर्टान सिद्ध जावंक ना. 11 सप्टेंबर 1995 महानंद नायकान वासंती गावडेक बेतोड्या दोंगरार ओडणेन गळो ओंदून जिते मारिल्ले. महानंदान तिचे भांगरूय फारायल्ले. 1995 ते 2009 हे 14 वर्सांत ताणें 16 चलयांचे खून केले अशी वेगवेगळी आरोपपत्रां महानंदाचेर वेगवेगळे कोर्टांनी आसात. कांय केशींनी तो पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोश सुटला. वासंतीचो खून जालो तेन्ना महानंदाचेर दुबाव घेतिल्लो. ताका पुलिसांनी चवकशेकूय आपयल्लो. मात तेन्ना तो सुटलो. 14 वर्सां उपरांत महानंदान ताचे बायलेचे मैत्रिणीचेर हात घालो तेन्ना महानंद भितर पडलो आनी सगळ्यो केशी एका फाटल्यान एक उक्ताडार आयल्यो. वासंती गावडे खून प्रकरणान जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान महानंदाक 2011 जल्मठेपेची ख्यास्त फरमायल्ली. हायकोर्टान त्या निकालाचेर मंगळारा शिक्को मारलो. महानंदावेलो पुरावे ना करपाचो आरोप मात हायकोर्टान सिद्ध जावंक ना. हालींच हायकोर्टान सुशिला फातर्पेकार खून केशीन मेले ते सुशिलाच हे सिद्ध जावंक नाशिल्ल्यान महानंदाक निर्दोश थारायल्लो. रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. कुडचड्यावेले कांय नगरसेवक आनी कर्मचारी सुडा मार्केटांतल्यान हप्ते घेतात म्हणून पसरकारांनी आरोप केल्ल्यान पालिकेत खवदळ पडला. खंयचो नगरसेवक हप्ते घेता तो सांगचो. कांय नगरसेवक घेतात म्हूण सांगून सगळ्यांचें नांव घाण करचें न्हय अशें नगरसेवक आनंद प्रभू म्हणटा. मात नगराध्यक्ष हाचेर तोंड उगडूंक तयार ना. आमदार काब्राल म्हणटा चडशे नगरसेवक बरे. कोणूय हप्ते घेता आसत जाल्यार ताका सांगचें. सुडा मार्केटान जो हेजे बद्दल जो हे आयिल्लो प्रोडंटाचे दाखयल्ले ताका म्हाका म्हणपा जाय की जे दुकानकार म्हणटा की नगरसेवक हप्ते घेता, खंयचे नगरसेवक हप्ते घेता ह्या मार्केटाक हेणी डिक्लेअर करचें आनी सगळे कावन्सिलराचें नांव बदनाम करचें न्ही. तें कितें केलां म्युन्सिपाल्टी जें तुमगे गाडी एनक्रोचमेंट केलें काडलां तें म्युन्सिपाल्टी काम, तें कावन्सिलर काम न्ही. आनी म्हाजे कडेन तरी हांव सांगूंक शकता की हांव तुगेल्या केन्नाच मेतेर जायना कोणालें काडनाक म्हणून. काल म्युन्सिपाल्टीन डेमोलिशन केल्लें तेन्ना काही शॉपवाले म्हणपाक लागले म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर आसा ते हप्ते घेता म्हणून. आनी त्या बद्दल आमी चेअरपर्सनाक विचारपाक गेले तेन्ना चेअरपर्सन उलोवपाक तयार ना. म्हणल्यार हितून ते कोण आसा ते कितें दिसता हितून कितें आसा.
पळय ते म्हाका खबर ना, पण म्हाका अजूनय रिपोर्ट डायरेक्ट येवना, पूण आमची चेअरपर्सन आसा ती नॉन करप्ट हांव सांगूंक शकता. पूण थंय कोणें जर इंटरफिरन्स करूंक शकता तेणी डायरेक्ट म्हाका येवन कंप्लेन दिवची की हो म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर आमचे कडेन पयशे घेता. हांव लोकां कडेन मागता की करप्शन आमचें गोवोरमेंट जें आसा 0% टॉलरन्स करप्शन हे हितूचेर आतां चालू आसा. तेन्ना आमचे कावन्सिलर चडशे पयशे घेयना हें म्हाका कळटा, आमी तितूंच ना. पूण लोकांक जर दिसता की हो मनीस घेता, हो 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 तेचो कोण तरी EMI, हो कोण तरी इन्स्पेक्टर, हो कोण तरी LDC हें करता, जाल्यार तेणी म्हाका डायरेक्ट येवन म्हाका कंप्लेन दिवची, तेजी इन्क्वायरी करून ताका कितें करपाचें आमी करूं शकता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.